आयज म्हाका हांगासर आपयलेलो विकास भगतान म्हाका आपयलो हांगासर की बाबा आमी चेअरमॅनाक मेळोंक वयता. इफ सपोज यू आर इंट्रस्टेड कितें जाल्यार तूं यो म्हणून. सो आयज म्हाका बऱ्यांतले बरें हितून खुशी भोगता की आयज जे मेजर इश्यूज आहात न्हू ते हे आयज दुर्गादास कामत, विकास भगतान बीन थंय मेजर इश्यूज गोंयचे रिलेटेड टू फिशरमॅन, मागीर लोकांची घरां म्हणनाका, मागीर शेकवाल्यांचे म्हणनाका, हे इश्यूज घेतले. ओके, बरी गजाल. दुसरें म्हटल्यार आमी कोल पोल्युशनाचेर उलयले. हांव आनी जयेश शेटगांवकर आमी दोगूय सड्याचेर रावता आनी आमी कितें भोगता ताकता ते सगळें आमी ताका इन डिटेल सगळें सांगलें. लोक कसो कोळसो खाता, कसो कोळसो ब्रीथ करता, गाडये चलतना कसो कोळसो दोळ्यान वयता, कशे गाडये रस्त्याचेर पार्क जाल्लेले आसता, ईच एंड एवरीथींग इन डिटेल आमी ताका सांगला. आनी मेन म्हटल्यार जॉब्स, आमी एमपीटीन जॉब्स कित्याक क्रिएट जायना होय प्रश्न थंयसर केला. ओके, सो आयज जे आमी थंय मिटिंगेक गेल्ले चेअरपर्सना कडेन, मिटींग वॉज फ्रुटफूल. फक्त आतां आमकां इतलेंच जाय की एमपीटीच्या चेअरमॅनान कोल पोल्युशन जे जाता ओके ते तेणी इन्स्पेक्ट करपाचें म्हणून. आनी दुर्गादास बाबान ताका डायरेक्ट सांगला की कोल हो थंयसर बंद जावपाक जावो म्हणून. ही एक बरी गजाल की गट्स जाय ही स्टेटमेंटां करपाक कोणाच्या फुडें. सो तेंच्यांनी आयज क्लियर कट आमी सगळ्यांनी मेळोन सांगला गोंयान आमकां कोळसो नाका. खंय तरी एक पॉझिटिव्ह सायन एक चेअरमॅना फाटल्यान MPAचो चेअरमॅन त्यांनी दिली की आपूण प्रॅक्टिकली वी आर ट्रायंग टू कंट्रोल द कोल पोल्युशन म्हणून. पण हे व्यक्तित्व ग्राउंड लेवलाचेर तशें घडयना कित्याक तांकां सुद्दां इन्फॉर्मेशन सिन्स ही इज इन द कॅबीन ग्राउंड लेवला वयल्यान मे बी ताका इन्फॉर्मेशन पावना आसतलें. सो घडये ताका आमी आतां रिक्वेस्ट केला की तुमी स्वताहून म्हाज्या बरोबर येयात, हांव तुमकां दाखयता वेर इज द कोल पोल्युशन आनी हाव द लोक कशे सफर जाता ते. अनलेस तूं ग्राउंडाचेर गेल्या शिवाय उलोवपाक जायना. आनी हांव चडांत चड ब्लेम करता गोवा गव्हर्मेंटा खातीर. गोवा पोल्युशन बोर्ड आसा आमच्या कडेन जे गोंयच्या खंयच्याच हिता खातीर काम करनात. तेंचें बेजिकली काम जें आसा न्ही फक्त कोण सांगता स्टॅम्प मारपाचें काम करतात. तांकां फक्त लांकडां जळयल्यार ताचो ते धुंवर दिसता आनी मुरमुगांवान पोल्युशन दिसता. पूण ताका एक्चुली कोळसो वाटेर उबे रावलेले असतात, वाटेर वयता आसतना वाऱ्यान ताचो धूल उठता हें दिश्टी पडना. सो रादर एक MPAक ब्लेम करच्या पेक्षा आय वील खंयच्याय स्टेटीचं गव्हर्मेंट आसता पळय त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की लोकां खातीर काम करपाचें. आनी ती ही भारतीय जनता पार्टी खंयच परफॉर्म करना. दे आर एट द परफॉर्मन्स लेवल इज तेंचो 0 आनी तेचे गोवा पोल्युशन बोर्ड आसा पळय ते -0 आसा. एक इश्यू घेवन आमचो शेकवाल्यांचो आमची बायणां 2 शेकां आहा. ते 2 शेकांक तेमी लेटर धाडल्या की 1,61,000 फारीक कर म्हणून. सो आमी ताका सांगपा येयले की बाबा तुमचे हें तुमच्या जुडिशनान येना कित्याक आमकां ऑलरेडी टुरिजम डिपार्टमेंटान 2 लाख घेतल्या. 2 शेकां, एक शेका 2 लाख आनी दुसरे शेका 2 लाख. आनी आमकां आमी हे म्हणटा तुमी 1,61,000 फारीक कर एक शेकाक. सो आतां हांगा कितें जाता ताचे भायर आमकां आनी दुसरी लायसन्स आहा. सो हे आमकां बसना आमचे हितून बजेटान बसना. आनी तितलें म्हणल्यार हांगा बायणां तितलें बिजनेसूय ना तांकां. आनी सो लास्ट 2 वर्सांक पासून तेमी न्हू कांयच बिजनेस करूंक ना. ते हालीं बाबडे कोर्टान झगड पावल्ले MPTक लागून तेमी लायसन्सांय दिवंक ना. असले त्रास काडले तेमी दोगांयनी. 2 वर्सां तेजे बिस्तीच गेली. सो 3ऱ्या वर्सा तेमी नोटीस धाडले तुमी आनी पयशे फारीक करा म्हणजे आमकां जावन आमकां सांगपा येयले ते. आनी गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागता की आमचे जे OBCर आहा ते तुमी MPTक दिवपाचे न्हू. हालीं MPTक दिले जाल्यार थिंगा आदानी अंबानी ते सगळे थिंगा ते उबे रावतले. सो आमकां थिंगा चान्सीस आसपाना. पक्षाचे डेलिगेशन तशेंच आमच्या बरोबर कोळशाचेर झगडपी एक्टिविस्ट, आमचे शेक ओनर असोसिएशनाचे अध्यक्ष, तशेंच फिशरमॅनाचे रिप्रेझेंटेटिव्स, तशेंच बाकीचे एक्टिविस्ट आमी सगळे एक जॉयंट अशे आयिल्ले. आमच्या अध्यक्षान बाबा विजय सरदेसायान फाटल्या सेशनाक तुमी पळयलां आसतलें. आनी सातत्यान कोल हँडलिंगाचेर आमी बोवाळ करीत आसात. सो म्हळें की बोवाळ मारून कितें जावपाचें. म्हणजे अध्यक्षान आमकां डायरेक्शन दिलें की ताणें एक पत्र बरयल्लें, डिटेल्ड पत्र पार्टी प्रेजिडेंटान विथ गिवींग ऑल द डिटेल्स एंड स्टॅटिस्टिक्स. आनी कितें करपा जाता की आमी डिस्ट्रक्टीव ऑपोजिशन न्ही, वी आर अ कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन. म्हणजे काम खंय आडोवन जाल्यार दुसरें कितें दिवप तेंय आमी हातून बरयलें. आमी तांकां सांगलां आमच्या डेलिगेशनाक की कोळसो तुमी ग्रॅज्युअली बंद करात. त्या भायर दुसऱ्या सायडींतल्यान क्रूज टर्मिनल वाडयत वसात. कारण आमी 2 आठवड्यात पयलीं दिल्ली आशिल्ले ना, थंय जेन्ना कांय लोकां कडेन इंटरेक्शन केलें शिपींग संबंदीत जे लोक आसात तांच्या कडेन आमकां कळ्ळें की खुबश्यो एन्क्वायरीज येवपाक लागल्या विथ रिगार्ड्स टू क्रूज टुरिजम इन एट MPA. तर दिल्लीच्यान आमकां कळ्ळें. सो आमी ताका सांगलां की ग्रॅज्युअली स्लो करून बंद कर. सो तो म्हणलो आपूण ओपन आसा. एक ताणें सांगलें की चेअरमॅनान जो नवो आयला की आपूण ओपन आसा एंड आय वील स्टडी द मॅटर. आतां दुसरें सांगलें की कोळशाचो पोल्युशन जाता खंय स्पेशली मोर्मुगांव तालुक्यात. सो तो म्हणलो हाजेर तुमचे डेटा कितें आसा काय म्हणून. सो आमी म्हणलां की ताका आमचे ते LAQs घाले अनस्टार्ड विधानसभेन आमच्या अध्यक्षान. ताजे आमी तुमकां एक रिपोर्ट कंपायल करून फुडले 2-3 दिसां भितर मागीर तुमकां आमी रिलीज करता.
तर ताका आमी सबमीट करतले कशे इफेक्ट जाता तो आनी कश्यो कॅन्सर केसीस स्पेशली इन वास्को मुर्मुगांव तालुका हे फाटले काही वर्सांनी वाडला. तर तो म्हणपाक की पोर्ट अचानक बंद करपाक शकना कारण एक्टिविटी जावपाक जाय टू इकॉनॉमिक म्हणजे निश्चितच जावपाकूच जाय. पूण ताज्या संदर्भात आमी म्हणलें की ताका तूं क्रूज टर्मिनल वाडोवपाक चालू कर. पीटीक हांगा पोर्ट ट्रस्ट सेटअप करपाक दिलो. आतां जर कोण तरी आतां वेलसांव पर्यंत जर कोण शेक घालता ताणें जर फाल्यां 1,60,000 भरूंक जाय MPA म्हणजे मुर्मुगांव आतां अर्थूच ना न्ही त्या भायर 2 लाख. सो हातून एक वाट काडूंक जाय. आमचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय येणारे विधानसभे सेशन जे आसतलें जुलायन टुरिझम दिवाळ निश्चिंत आमी काडून वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांक कसो आमी न्याय दिलो पयर जियल टावट बंद करून तशेंच हांगाय तांकां न्याय दिवपाक आमी हें करतले. आनी थर्ड म्हणटा ते घरां फिशरमॅन कम्युनिटी जे एरिया आसा थंय जर ते कितें करता जाल्यार तांकां MPAचें परमिशन घेवचें पडटा. तुमी जर वचशात नोटिफिकेशन वाचशात किंवा हे वाचशात कितें वेबसायटीर वचात MPAच्या खंयच ज्युरिडिक्शनाचे मॅप ना. सो नो वन नोज अप टील वेर इज अ ज्युरिडिक्शन. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड हिम की तूं अपलोड कर वेबसायटीचेर MPTच्या वेबसायटीर ज्युरिडिक्शन तुमचें खंय पर्यंत आहा तें सो दॅट अकॉर्डिंगली वी कॅन टेक अप दिस. सेकंडली ताणें म्हणलें की विथ रिगार्ड टू शेक ओनर्स की ते रेट आमी ठरोवना मिनिस्ट्रींतल्यान. सो म्हणल्यार तूं आमच्या पत्राक उत्तर दी. अकॉर्डिंगली वी हॅव आमचे युनियन मंत्री आसात टुरिझमाचे हांगा मिनिस्टर फॉर स्टेट बाब श्रीपाद नायक तांचे कडेन आमकां हो विशय मांडूंक जाता. आनी गोवा फॉर्ड पक्षान जे विशय आज पर्यंत घेतला हांव परतो रिएट्रेट करता जे विशय आमी घेतला तो आमी तडेक लायला. हालींच तुमी पळयला आसतलें विधानसभेन बोवाळ करून वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांक आमी न्याय दिवपाक हे केलो. सरकार भाग पडले की ते जियलाक मेतेर करचे ना आनी टावट म्हणून ते बंद जातले. सो बाकीचे विशय जो आमी घेतलात शंकर बाबान तांकां क्लियर कट चेअरमॅनाक सांगून दिलें की कशे तरेन पोल्युशन जाता. ताणें म्हणलें आपल्या बरोबर तूं यो आपूण तुका पर्सनल आमी तुमकां आनी जयेशान दोगांयनी सांगलें की पर्सनली तुमकां आमी व्हरता आनी पोल्युशन कशें जाता ताणें एक पॉझिटिव्ह सिग्नल असो मेळ्ळो की ही इज ओपन टू. आपण अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो ताणें सांगलो की कोल हँडलिंगाचे आमचे कडेन येता पूण परमिशन आमी दिना पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड दिता. म्हणजे ताणें क्लियर कट बोर्ड दाखयला गोंय सरकारा कडेन. जे पर्यंत जर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड परमिशन दिना जाल्यार हांगा हँडलिंग जावंक शकना. सो आतां मुख्यमंत्र्याक कितें उत्तर दितलो हें आमकां पळोवपाक जाय. कारण याद जातलें तुमकां की फाटल्या फावट विधानसभेन उत्तर दिल्लें की कोल हँडलिंग आमी वाडोवपाक दिवचे ना म्हणून. आनी रोखडेच 10 दिसांनी गौतम आनी विक्रमान म्हाका दिसता बातमी मारली गोवानाचे फ्रंट पेज न्यूज की डबल केले हय म्हणजे कितें तरी टर्न वाडे. सो एक्झॅक्टली विधानसभेन उलोवप एक आनी भायर करप एक. आनी ताणें आतां क्लियर सांगलां आमकां वो तो आपका केंद्र गोवा गव्हर्मेंट का पोल्युशन कंट्रोल बोर्डने परमिशन दी दिया. सो हातून मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवपाचें आसा. आनी ताणें सांगलां की जे आपूण करूं शकता आपल्या सायडींतल्यान एज अ ह्युमन बींग अपार्ट फ्रॉम बींग चेअरमॅन आपूण ओपन आसा. तुमी आपल्याक कन्विन्स करात की पोल्युशन जाता आनी कॅन्सर केसीस ऑन द रायज वीच वी विल प्रोड्यूस हिम द डेटा. देन ही सेड दॅट ही विल वर्क टुवर्ड्स. आमी ताका सांगलां धपक्याक फाल्यां कोल बंद कर 10 दिसान जावचो ना. आमी ताका सांगलां ग्रॅज्युअली फुडले एक 4-5 वर्सां भितर करून 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 डिमिनीश करात आनी टुरिझम एक्टिविटी वाडून मेक MPT इंटू नोन टुरिझम क्रूज टर्मिनल अक्रॉस इंडिया.